सो आम्ही भेदभाव करना की ते पंचायती हिंदू मेजॉरिटी आम्ही हिंदूच जावपाक जाय तशें ना. जेन्ना निवडून येतकूच पूण सगळे पंच जरी ते डिफरंट पार्टीचे निवडून येता पूण ते मागीर थंय जेन्ना पंचायतीन बसता तेंचे सगळे एकूच आसता आनी ते एकामेकाक आपलो सपोर्ट करतात. तूं सरपंच जा आपूण सरपंच जा. हितून केन्ना आमदाराचो भाग आसना सहभाग आसना. पूण काल सुद्दां हितून आमदाराचो कांय सहभाग नासलो. तेंच्या खुशयेन तेंच्यांनी सगळ्यांनी केलें. आमचे जे 4 पंच आहात तांकां जे कोण आमकां सपोर्ट करता लायक मायंडेड पीपल बीजेपीचो सरकार जावन आमची खूब कामां जावपाक जाय आमच्या बरोबर ते जे लोक काम करता तांकां दिसलें की परत बीजेपीचोच आमचो विद्याधर हाल्ले परत सरपंच जावपाक जाय. पूण आयज अशें दिसून येता की जे ते लोक म्हणटा की एसटी समाजाचेर आमी अन्याय केलो आसा. पूण तसो पळोवपाक गेल्यार एक बारीक समाजाचो एससी समाज आसलो शेड्यूल कास्ट समाजाचो तेजेर सुद्दां आज अन्याय जाला. कारण अशें करप न्हू आसलेलें. कारण सगळ्यांनी पंचायतीन सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. सरपंच कोण सगळे 11 सरपंच मेंबर जावपाक शकना. सरपंच एकटोच जाता पूण सगळ्यांनी सहकार्य करून पंचायत चलोवपाक जाय. आपल्या वार्डान विकास करपाक जाय. हांव आमदार म्हणून सगळ्यांक बरोबर घेवन वता. म्हाका कोणी तरी सांगचे की उल्हास तुयेकर आमदारान आपणाक आपलें काम करून दिवना आपूण तेच्या ऑफिसान गेलो आनी तेणें आपली कसली तरी सायन मारपाचें दिवना सायन मारपाक अशें दाखोवचें. हांव केन्नाच भेदभाव करिनासतना आमी काम करता. 4-7 जावन खूप खुशी आणि आम्ही पहिले म्हणलेले आसा सगळे 11 मेंबरांक अभिनंदन केले आसा इन्क्लुडिंग MLA म्हजो फुल सपोर्ट आसतलो म्हणून आसा तसोच दवरतलो म्हणून. आणि एक लो कॉन्ट्रिब्युशन घाला त्याच्या म्हाका कांय फरक ना. ते घातलां तांकां खबर आसा आनी तांकां कळलेलें कित्याक घातलां आनी कितें तांकां तेमीच चिंतपाक पडटलें. म्हाका हाजेर कांय उलोवपाचें हें ना. आनी फ्युचराक म्हाका ह्या आश्वासन म्हाका दिसता काय जावचें ना अशें म्हणून म्हाका फुल कॉन्फिडन्स आसा ताचेर. तूं परतो इलेक्ट जातलो म्हणून तुका दिसता? म्हाका दिसता ते जे म्हाजे बरोबर साथ आसा ताणें म्हाका विस्वास दिलो आनी विस्वासाचेर हांव वयतलो तांच्या. आनी उरलेले हांव कांय 4 मेंबर काय म्हणून पूण एक हें आसा हें पॉलिटिक्स कितें जाता की वयर सकयल जाताच हाजेर हांव कोणाक दोशी करिना. काल जे कितें आमचे दवले टिकरपाल पंचायतीन जालां हांव एक पयली बीजेपीचो एक कार्यकर्तो बरो 20 वर्सां हांव काम करता आनी बीजेपी मार्फत आनी आमच्या आमदारा मार्फत हांव काल आमचे पंचायतीचे फॉर्म भरलेले आनी हांव एक दलीत समाजाचो बारीक मनीस आनी फूल आमची बीजेपी पार्टी म्हाजी फाटल्यान रावली एक बारीक मनशा बरोबर आनी हांवें फॉर्म भरलेले. आनी काल जे कितें आज कितें जे कितें कोण कितें उलयतात बारीक समाज त्या समाजाचो बी हांव एक दलीत समाजाचो फॉर्म भरता. जे खंय तरी म्हाका खंय तरी दिसता की म्हाकाच खंय तरी एक डॅमेज करपाक सोदता कित्याक हांव SC समाजाचो एक निवडून येयला आनी बीजेपी पार्टीन आमकां एक रिजर्वेशन दिलां ते बीजेपी पार्टीनूच दिलां.